नमस्कार युवकार गोवा टुडे साहिल नारुलकरांचो युवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सेगीत दुसऱ्या दिसा चौकशे उपरांत सुभाष वेलिंगकार मिडिया मुखार पुलिसेक खंय पुराय सहकार्य जी कितें माहिती जाय आशिल्ली ती दिल्या 2-1 वरां चौकशी। पेडणे पुलीस स्टेशना भायर जमाव तोरशेच्या एका चलयेचेर हल्लो करपी भायल्या एकल्याचेर चौकशेचो स्टेटस विचारूंक गर्दी। लोक मागतात कारवाई टेनंट व्हेरिफिकेशन। गोंयांत आरटीआय कायदो कोंकणीत चालीक लावंक म्हायती आयुक्ताची घोशणा। आरटीआय कायद्याचे कलम 26 सकल तरतूद लागू। गोंयभर 19 घरांची चोरी केल्ल्या मारियान मोहम्मद गँगाची चौकशी। अर्द किल भांगार जप्त। चोरयेचे भांगार विकले मडगांवां ज्वेलराक। जीएमसीत वाडट्या चोरयेचे फाळगुयेर जीएमसीत हॉस्टेलां ओपन कॉरिडॉरात घालतले सीसीटीव्ही। सीएसआरा वरवीं प्लॅन बांबोळे पोलीस आउटपोस्टाचोय प्लॅन। एकता नगरातल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर म्हापशे पुलिसांचो बुलडोजर। सिद्दीकी सुलेमानाची बेकायदेशीर घरां नोटीसीक जाप ना। लँड ग्रॅब केसीत पयली एक्शन। आनी गाडयेक आपल्या जाय तो नंबर घेवंक आतां पावणी। खाजगी मोटारीक 1 लाख टू व्हिलरीच्या नंबराक 15,000 बेज प्राइस। अधिसुचोवणी रोखडीच। सेगीत दुसऱ्या दिसा चौकशे उपरांत सुभाष वेलिंगकारान निमणो मिडियाक जाप दिली। आपण पुलिसेक सहकार्य करीत आसा। पुलीस जी कितें माहिती जाय आशिल्ली ती सगळी दिल्या म्हूण वेलिंगकार दिवचले पुलीस स्टेशना भायर प्रुडंटाकडे उलयलो। 2 वरां मायत चौकशी सुरू आशिल्ली। सेंट झेवियराचे डीएनए टेस्टी विशयी वक्तव्याक लागून तो आरोपी। हालीं जे कितें जालां पळय हेजें कितें म्हणपाचें आसा तुमकां? कितें रिएक्शन कितें आसा तुमचें? ना कांय ना। सकाळीं 10 वरांचेर आपयल्लो आनी पोलिसांक आमी कोऑपरेट करता हांव। तांकां जें कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें दिलें आनी जालें। आतां आमचें सेशन जें आसा तें काबार जालें। सो थोड्यांच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले ते हेजेर तुमचें कितें? त्या मुद्द्याचेर हांव वचना। ते कोर्ट जो आसा सब ज्युडीज आशिल्ले मागीर तें कोर्ट जें आसा तें ठरयतलें। ओके। 15 करा हां कितें म्हणटा 15 आसा कितें जालें? 15 कितें? 15 आतां आसता तुमचें हियरींग आसा। हियरींग आसा ताका त्या दृश्टीन मदीं जें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते पूर्ण केलें न्ही। सो आतां परत इन्क्वायरीक समज पोलिसांक कोऑपरेट केलें। ओके। परत समज इन्क्वायरीक afयत जाल्यार तुमी येतले? इन्क्वायरीक afयत जाल्यार परत इन्क्वायरीक afयत जाल्यार तुमी आसतले न्ही? नको आपयले येतले आमी। वी आर कोऑपरेटिंग विथ द पुलीस। ओके। तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदता? हालीं ना कांय ना कांय ना एट दीस मोमेंट कांय ना। पेडणेकारांचो शुक्रारा पुलीस स्टेशनार मोठो जमाव। तोरशेच्या चलयेचेर एक बिगर गोंयकारान केल्ल्या हल्ल्याच्या प्रकरणाची चौकशी खंय मेरेन पावल्या ती विचारूंक लोक पेडणे पुलीस स्टेशनार पावले। पेडणे वाठारांत बिराडाक रावतल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावंक जाय। ह्या हल्ल्याक करतल्याचेर लोक खर ॲक्शन मागतात। नमस्कार, आम्ही आसात पेडणे पोलीस स्टेशनार आसात आणि 9 ऑक्टोबर 2024 म्हणजे
एक 2 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट घडल्या पेडण्या तालुक्यान तोरशे हांगातली एक 25 वर्साची चली एक वर्कशॉपा खातीर पेडण्या येवन परत मोपा एअरपोर्ट हांगा ती काम करता थंयसर ते वता आसतना तिचेर एक हल्लो जालो अशें जे इन्सिडंट जे आसा पेडणे वाठारांत एक दिसान दीस वाडत आसा तिचेर खंय तरी लक्ष रावचें आनी हेचेर एक्शन घेवचें म्हणून आयज मोपा टॅक्सी कार जे यूथ जे आसा ते सुद्दां हांगा आयज जमलेले आनी हे जे इन्सिडंट घडला हाचेर लक्ष दिवचें आनी हेचेर कारवाई करचे आनी कशें तांकां सोडप ना जे गुन्यांव करता तांचेर कारवाई जावकूच जाय अशें तांचे मागणी आसा. खंयच इन्व्हेस्टिगेशनात हलगर्जीपणा जावपाक जायना त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमले आनी PI कडेन स्टेटस विचारपाक आयले कितें बाबा केसीचे कितें जालें खंयचे सेक्शन तुवें लायले ते केसी कित्याक सँड एक्सट्रॅक्शन करता इलिगल करता तेचे आमकां पडलेलें ना पण आयज तेच भैया भायल्यान येता बिहाराच्यान तेंचो नेचर असो थंय रेप करता मर्डर करता आनी येता हांगा थंयसर तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन ना पुलीस स्टेशनार मोस्टली आतां हांवें पयलें ना म्हटल्यार 15 एक भैया हांगा आतां येताले सो खंय तरी CMाक सांगता हाचेर लक्ष दवर त्या खातीर हे भुरगे सगळे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमलेले आहा मागता SP जो आहा आमचो अक्षित कौशल सर प्लीज लूक इनटू दीस असो मॅटर हांगा परतून जावपाक जायना. प्रसंग घडोवन तेचेर एक्शन घेवच्या पयलीं जे अशे प्रसंग फ्युचरान घडपाक जायना हेचेर पयलीं कितें तरी प्रिवेंशन म्हणटा तें करपाक जाय. सो म्हाजी रिक्वेस्ट पेडणेकारांक आव्हान केल्लें की आतां तरी जागे जाया म्हणून कळ्ळें. अजून पासून हांव तेंच सांगता की आख्ख्या पेडणेकारांनी पेटोवन उठपाची गरज आहा. एकंदर ह्या विशयाचेर हे कित्याक घडले इन्सिडंट कित्याक खातीर जाले आनी तेचेर कित्याक वार जालो हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. गोंयांत RTI कायदो रोखडोच कोंकणींतल्यान चालीक लावपाची राज्य म्हायती आयुक्त आत्माराम बर्वेन घोशणा केल्या. RTI कायद्याचे कलम 26 खाला कायदो दर एका राज्यांतल्या त्या भाशेंतल्यान लागू करपाची तरतूद आसा. ते प्रमाण हो कायदो गोंयकारांक खातीर कोंकणींत उपलब्ध आसतलो. आज बरें दिसलें की ह्या कार्यक्रमाचें सूत्रनिवेदन बऱ्या स्पश्ट आनी सुंदर अशा कोंकणी भाशेंतल्यान जाता. नॉर्मली आमी सरकारी कार्यक्रम म्हणले की इंग्रजी भाशेचो भरपूर वापर जाता. इंग्रजी भाशे बद्दल कांय ऑब्जेक्शनेबल ना पूण तरी सुद्दां शक्यतो स्थानीक आमची जी भाशा आसा राजभाशा आसा तिचो वापर सरकारी कार्यक्रमांतल्यान जाता ही एक बरी गजाल. आणि ह्याच अनुषंगान आनी एक गजाल म्हणजे सुरवेकूच हांव तुमचें स्वागत करच्या पयलीं जाहीर करपाक सोदता की RTI एक्ट जो आसा 2005 हाजे सेक्शन 26 जे आसा ते उद्धृत करता की प्रत्येक राज्यान हो कायदो आपल्या राजभाशेन प्रसारीत करचो जेणे करून हाजे सामान्य मनशा पर्यंत हाजे सगळे प्रोविजन्स हातूंतल्यो सगळ्यो तरतुदी पावच्यो. पूण कांय कारणांक लागून हे ट्रान्सलेटेड वर्जन जे कोंकणीतले आशिल्ले ते अजून पर्यंत तयार जावंक नाशिल्ले. पूण श्री अरविंद कुमार नायर आनी हांवें जेन्ना ह्या कमिशनाचो ताबो घेतला तेन्नाच्यान आमी ही कार्यावळ सुरू करून बेगीनूच कोंकणी भाशेंतल्यान हो कायदो सगळ्यांक उपलब्ध करतले. मारिया मोहम्मद गँगाची चवकशी चल्ला. तातूंतल्यान आतां मेरेन 19 घरफोडीच्यो केसी क्रॅक जाल्यात. अर्द किल भांगार वस्ती जप्त केल्या. SP अक्षत कौशल मिडिया मुखार उलयलो. बाणावलेचो मारिया बाप्तीस 44 वर्सांचो. तो हिस्ट्री शीटर. पाडेली मोहम्मद कॉलेज स्टुडंट. ताची असली आनी कितलीशीच कर्मां आसुये म्हूण अदमास. That during investigation, Porvorim police station had arrested 2 suspected masked men who were later identified as the persons who were committing these crimes. They had been identified as one Mr. Maria Baptista. He is 44 years old, a resident of Benolim, and another accomplice, Mr. Mohammad Sufian. He was 20 years old, resident of Kalkonda, and he was a first year BCom student. During the course of investigation, we have so far recovered around 500 grams of stolen gold jewelry. That is around half a kg. And all these persons have confessed to have committed these thefts in a court. So total of 19 cases have been worked out
around half a kg of jewelry, gold jewelry has been recovered, and we have yet not finished the investigation in this case. देखिए ये हमारी जानकारी में इसके ऊपर पहले भी कई केसेस दर्ज हैं, और लेकिन अभी जो रिसेंट ट्रेंड इसने शुरू किया वो it has been from February of this year. So he had been committed these thefts for almost 7 to 8 months. ये एक तरीके का जो इनका modus operandi था वो ये था कि they used to identify vulnerable houses and houses which used to have sliding doors and no grills. तो ग्रिल ये स्लाइडिंग डोर को धक्का देके अंदर घुस के ही यूज्ड टू कमिट ज्वेलरी, बट ही फॉर सम टाइम यूज्ड टू आल्सो बी अ कोकोनट प्लकर, सो ही वाज वेरी स्किल्ड इन क्लाइंबिंग. तो कुछ इसने अटेम्प्ट चोरियों के ऐसे भी किए हैं जिसके अंदर ये पाइप से चढ़ के जो छोटे छोटे वेंटिलेशन के होल्स होते हैं उसके अंदर से घुस के भी इसने चोरियां कमिट की है. नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि इसके अंदर हमने रिसीवर्स को पकड़ा है जिनकी जो ज्वेलरी शॉप्स के अंदर इसको ले रहे थे, उनको भी हमने इसके अंदर अरेस्ट किया. जीएमसीत वाडट्या चोरयेचे फाटभुंयेर जीएमसीत हॉस्टेलांनी तशेंच ओपन कॉरिडोरात सीसीटीव्ही कॅमेरा घालतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत उलयला. प्लॅन CSR वरवीं. तशेंच जीएमसीत पुलीस आउटपोस्ट घालपा विशयी DGP कडेन उलोवपाची चल्ला. आता खंय फक्त रजिस्टर केअरटेकर जीएमसीत परवानगी मेळटली. ते खातीर डाटाबेस करतले. हांवें ऑलरेडी डीनाक सांगलेलें आसा ते म्हायती काडा म्हणून कोण कोण ड्युटीर आशिल्लो तेंचे ह्युमन रिसोर्सीस कॉर्पोरेशना कडेन कंप्लेन करा, कित्याक जे कोण सारकें काम करिना. आनी प्लस मेन कितें आहा, आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा की फूल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे वॉर्ड्स हे हांवें म्हाज्या खर्चान CSR कोणाक सांगून आमी हे व्हिडिओ कॅमेराज आनी हे सगळे CCTV योग्य तरेन योग्य पोजिशनान आमी घालतले विथ अ कॉमन डॅशबोर्ड. म्हाका आनी एक म्हयनो टायम जाय हे सगळे जाग्यार घालपाक. हांवें ऑलरेडी मनीस जो करतालो तेजेच एक्सिडंट जाले, तो बी GMCनूच एडमीट आहा. तो एकदां भायर सरतकूच आमी ताका आमी सांगलेलें आसा. अंडर CSR पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, लेडीज हॉस्टेल, हे डॉक्टरांचे हॉस्टेलां हे सगळे आमी कॉरिडोर्स आनी ओपन स्पेस म्हणजे आमकां योग्य तरेन डॅशबोर्डार आमी करतले. म्हणजे आमी योग्य तरेचो रिस्पॉन्स टायम सिक्युरिटीचे दृश्टीन आमी लक्ष घालूं शकता. आनी एक म्हयनो मॅक्सिमम 1.5 मंथां आमी गोवा मेडिकल कॉलेज इज ह्यूज, सो वी विल डू इट. इट्स कॉस्टिंग कपल ऑफ क्रोर्स, बट वी आर डुईंग इट. तर मग ते आउटपुट बॅकग्राऊंड काय प्रायवेट केअरटेकर्स हांव बंद करचो ना. परत सांगता, खुबशे फॅमिली मेंबर्सान म्हाका रेप्रेझेंटेशन दिलां म्हणून आमी कितें केलां, डेटाबेस करपाक घेतल्या आनी तेंचे एक आयडेंटिटी कार्ड दिवपाक. बिकॉज प्रायवेट केअरटेकर इज नॉट समथींग दॅट आय एम पुटींग. इफ समबडी गेट समबडी एंड सेज he is there to look after my relative. In addition, I think that database is very crucial. If you maintain a database and only the caretakers that are registered with Goa Medical College, if you allow them, and even the what they have to charge, that already Dean is in the process of doing. म्हापशें नगरपालिकेन एकता नगरांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर भोंवडयला. घरां बांदपी सिद्दीकी सुलेमान खान तो खंय हॅबिच्युअल ऑफेंडर, ताकेशी धरून जाल्लो, मात जाप ना म्हूण निमणें एक्शन. ही सगळी बांदकामां पुराय बेकायदेशीर म्हूण सिद्धीक जाल्ल्या उपरांत पालिकेन शुक्रारा मोडपाची सुरवात केल्या. इन्स्पेक्टर शेखर गांवस आणि ह्या जागेची पाहणी केली. पाहणी करतना ताका नजरेक आयली की हांगा सिद्दीकी सुलेमान खान आणि बेकायदेशीर रितीन कन्स्ट्रक्शनां केली. दोन मोठी असली आणि बारीक टँक दवरपाचे टँक आसता. पाहणी करून रिपोर्ट मेळ्ळो. रिपोर्टा प्रमाणे चौकशी जाली. सिद्दीकी सुलेमानाक नोटीस दिल्या पण तो चौकशी हजर रावलो ना. आणि चौकशी जेन्ना सोंपली तेन्ना कळ्ळें की स्ट्रक्चराक कंप्लिटली बेकायदेशीर आहा. म्युन्सिपालिटीचे बाकीच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आहा तांचे कसलेंच परमिशन ना म्हणून ताका फायनली डेमोलिशन नोटीस काडली. आयज जी कारवाई जी चल्ल्या ती डेमोलिशनाची. टोटल कितली? टोटल 6 आहा. 2 व्हडली आसा आनी बारीक येती. समोरची जी दिसता तुमकां जो सोपटीक टँक आहा, वर एक टँक दवरपाचे स्टँड जे घातलेले आहा ते बी घेवन सगळे. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृत
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गाडयेक आपल्याक जाय तो नंबर घेवंक आतां पावणी. ई ऑक्शना वरवीं नंबर घेवचो पडटलो. खाजगी मोटारींक 1 लाख, टू व्हिलरींक नंबरांक 15,000 बेज प्रायस, कमर्शियल मोटारींक खंय 50,000 बेज प्रायस. येरादारी खात्याचो निर्णय. पावणेक गाडयेकारांक 1,000, टू व्हिलरींक 500 रुपया एंट्री फी. गाडयेक आपल्याक जाय तो वा आपल्याक आवडीचो नंबर घेवंक आतां पावणी. गाडयेचो नंबर घेवंक ई ऑक्शन जातले. प्रत्येकाची बेज प्रायस पळोवयात. सिंगल डिजीट 1 ते 9 मेरेन घेवंक खाजगी मोटारींक 1 लाख रुपया बेज प्रायस. खाजगी दुचाकींक 15,000 रुपया. ट्रान्सपोर्ट मोटारींक 50,000 रुपया. जाल्यार कमर्शियल दुचाकींक 7,500 रुपया बेज प्रायस. शेवटाचे 2 सिमिलर नंबर जायत जाल्यार खाजगी मोटारींक 40,000 रुपया. खाजगी दुचाकींक 15,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 20,000 रुपया. कमर्शियल दुचाकींक 7,500 रुपया. शेवटाचे 3 डिजीट सिमिलर जायत जाल्यार खाजगी मोटारींक 75,000 रुपया. खाजगी दुचाकींक 20,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 37,500 रुपया. जाल्यार कमर्शियल दुचाकींक 10,000 रुपया. चारूय नंबर सारकेच जाय जाल्यार खाजगी मोटारींक 80,000 रुपया. खाजगी मोटारसायकलींक 25,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 40,000 रुपया. कमर्शियल मोटारसायकलींक 12,500 रुपया. 2 सिमिलर नंबरांक खाजगी मोटारींक 40,000 रुपया. खाजगी मोटारसायकलींक 15,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 20,000 रुपया. जाल्यार कमर्शियल मोटारसायकलींक 7,500 रुपया. चढत्या क्रमान नंबर जाय जाल्यार खाजगी मोटारींक 25,000 रुपया. खाजगी दुचाकींक 9,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 12,500 रुपया. कमर्शियल दुचाकींक 4,500 रुपया. 0786 ह्या रजिस्ट्रेशना खातीर खाजगी मोटारींक 1 लाख रुपया. खाजगी दुचाकींक 40,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 50,000 रुपया. जाल्यार कमर्शियल दुचाकींक 20,000 रुपया बेज प्रायस. एक सारखे 2 डिजीट जाय म्हळ्यार 1212 किंवा 2323 अशे डिजीट जाय जाल्यार खाजगी मोटारींक 40,000 रुपया. खाजगी दुचाकींक 15,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 20,000 रुपया. कमर्शियल दुचाकींक 7,500 रुपया बेज प्रायस. उतरत्या क्रमान नंबर जाय जाल्यार खाजगी मोटारींक 25,000 रुपया. खाजगी दुचाकींक 9,000 रुपया. कमर्शियल मोटारींक 12,500 रुपया आणि कमर्शियल दुचाकींक 4,500 रुपया बेज प्रायस. मजगती पोन्नी गाडी स्क्रॅप करता वा विकता जाल्यार तोच नंबर घेवंक 25,000 रुपया भरचे पडटले. हे नोटिफिकेशन आयला खरे, मात तातूंत बदल जाय म्हूण येरादारी खातें सांगता. काय बदल करून खंय परत नोटिफिकेशन काडटले. मजगती पावणेक वांटेकार जातले जाल्यार 4 चाकींक 1,000 रुपया आणि दुचाकींक 500 रुपया एंट्री फी आसा. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. उद्योगपती रतन टाटा संवसाराक अंतरले. फाटल्याच सप्तकांत ते गोंयांत आयिल्ले. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळार देंवतना तांचो फोटो व्हायरल जाल्लो. ताज विलेजींत आशिल्ले कडेन तांचो फोटोय व्हायरल जाला. रतन टाटाचो निमणो राबितो गोंयच्या ताजांत. शेनवारा दसरो 3 शुभ मुहूर्तांतलो एक. दसऱ्याक शस्त्रांची पुजा जाता. गांवां शहरांनी ही परंपरा चलता. फक्त घरांनीच न्ही, पुलीस स्टेशनां सैनिकूय शस्त्र पुजा करतात. शस्त्रांनी विजया देवीची अस्तित्व मानून विजय दसमीक दीस शस्त्रपुजा. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी शस्त्रपुजेची कांय खिणां चित्रां. दर वर्सा आश्विन महिन्यातल्या शुक्ल पक्षाच्या 10व्या तिथीक दसरो मनयतात. या दिसा देवी दुर्गेच्या मूर्तेचे विसर्जन, अपराजिता देवीची पूजा, शमी पूजा आणि रावण दहन करतात. दसरो 3.5 मुहूर्तांमधलो एक मुहूर्त आशिल्लो पवित्र सण म्हण मानतात. पौराणिक कथेप्रमाण हे दिसात दुर्गा देवीन चंडिकेचे रूप धारण करून महिषासूर नावाच्या राक्षसाचो वध केल्लो. तशेंच रावणा वांगडा युद्ध करपा पयलीं रामान ताच्या शस्त्राची पूजा केल्ली. आजून मेरेन ही परंपरा दर एका घरात तिगोवन दवरल्या. देखून शस्त्रपुजा करतात.
कल्पेश गांवस. अंदू उटंगराचे फाटभुंयेर भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. सुमार 2494 कृषी कार्ड धारकांक नुकसाण भरपाई दिल्या. शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय सांगता. भरपाईचेर 3 कोटी मोडल्यात. कृषी कार्ड नाशिल्ल्यांकूय दिल्या. कार्ड नाशिल्ले 1093 शेतकाऱ्यांक खंय 64 लाख रुपयाची भरपाई. एकदम चड पावस पडलो ताका लागून गोंयभर अशी कंडिशन आसली की खूब कडेन पावसा लागून क्रॉप डॅमेज जालो. तितून भितर प्रामुख्यान आसले पेडी आनीक मळेकार जे पळय थोडे दोंगराळ भागांत जे पळय पेडी वेजिटेबल कल्टिवेशन करता सो तेंची बी डॅमेज जाल्ली. सो सरकारान आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक हांणी लीड घेवन आमकां रोखडेंच डायरेक्शन दिलें की हे जे पळय ज्या लोकांचे डॅमेज जाले कडेन आसा त्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन सारकें बेगीनांतल्या बेगीन मेळपा जाय. सो जेन्ना कॉम्पेन्सेशनाचो इश्यू आसलो तेन्ना 2 प्रश्न आसले. कित्याक आमचे कडेन जी स्कीम आसा ती स्कीम म्हणल्यार शेतकरी आधार निधी आनी ही शेतकरी आधार निधी ही नोटिफायड स्कीम आसा. सो ह्या नोटिफायड स्किमींतल्यान आमी जेन्ना पळय पेमेंट करता तेन्ना प्रत्येक शेतकारा कडेन कृषी कार्ड हें कंपल्सरी आसपा जाय. सो हांगा इश्यू आसलो की खुबश्या लोकां कडेन कृषी कार्ड नासलें. सो आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान कॉल घेवन आमकां अशी डायरेक्शन दिली की तुमी जे पळय नॉन कृषी कार्ड होल्डर जे शेतकार आसा तांकांय बी कॉम्पेन्सेशन मेळपा जाय. सो हेतूंतल्यान आमी इनिशिएटीव घेवन आमी ह्या वर्साक सादारण वीथ कृषी कार्ड आसले अशे आमच्या 2494 फार्मराक आमी कॉम्पेन्सेशन दिल्ले कडेन आसा आनी हेजो एमावंट सादारण 3.99 crores सॉरी 2.99 crores सादारण 3 कोटी रुपयाचे कॉम्पेन्सेशन आमी डिस्ट्रीब्यूट केलें. हेजे अतिरिक्त जे पळय नॉन कृषी कार्ड होल्डर आसले जेंचे कडेन कृषी कार्ड नासलें अशे शेतकार आसले सादारण आयज पर्यंत आमी जांकां कॉम्पेन्सेशन दिलां ते 1093 शेतकारांक आमी दिलां आनी सादारण 64 lakhs रुपीजांचे कॉम्पेन्सेशन आमी शेतकाराच्या अकाउंटाक डायरेक्ट ट्रान्सफर केलां. खबरो इतलेरूच सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.